आयज गोमंतक भंडारी समाज आख्खे गोंयभर 12 तालुक्यान आयज ट्री प्लांटेशन वन महोत्सव चालू आहा. ट्री प्लांटेशन प्लस आमचे सेपरेट डिस्ट्रिब्युशन आयज आमी करता. तशेंच आमी आयज मडमगांव तालुक्यान आख्खे आमचे जे मडमगांव आमचे जे यूथ आसा, आमचे महिला आनी आमचे कमिटी सगळे मेळून आयज आमी ट्री प्लांटेशन केला. आनी ट्री प्लांटेशन हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा, कित्याक तुमी पळया की आतां हितून क्लायमेट खूब चेंज जाला आनी खुबशे ट्री कटींग जाता, झाडां कट जाता आनी खुबशे क्लायमेटाक खूब प्रॉब्लम जाता. आनी तुमीच पळया की हे आतां पावस एक्चुअली मे एंड नाल्यार जून म्हटल्यार पडपाक जाय, पूण अजून पावस ना. म्हणून तुमी पळया की क्लायमेटाक कितलो प्रॉब्लम जाला. आनी आयज आमी सगळे युवा कमिटीन आमी आयज ट्री प्लांटेशन केला आनी ते करून आमी वांगडा ट्री प्लांट करून आमी ताका एक नेट लावन आमी ताका एक सेफ्टी म्हणून आमी तशें केल्लें आसा. गोमंतक भंडारी समाज युवा समिती आयज ह्या गोंयभर 12 तालुक्यान वन महोत्सव सेलिब्रेट करता. आमी एकाच टायमाचेर एकाच दिसा जाता. मुरगांव तालुक्यान आमी मातसो कितें तरी डिफरंट केला. रिजन सांगपाक म्हटल्यार जो गोंयचो युवाचो अध्यक्ष आसा दिक्षक नायक तो आमच्या मुरगांव तालुक्याचो. आमच्या मुरगांव तालुक्यान खुबशे कावन्सिलर्स भंडारी समाजाचे आसा. आमचो यूथ आयकॉन म्हणून आमी कुलदीप आरोलकराक आयज हाडलेलो आसा. तो सुद्दां एक बरो नामनेचो मनीस आसा आनी खुबशे एक्टीव ह्या मुरगांव तालुक्यान आमचे युवा आसा. आयज आमी ही झाडां लायलेली आसा. झाडांक नेट लावन ताका एक टॅग लायलेलो आसा की ही झाडांचे सांबाळ जावचे. आमी हो बी प्रोविजन केला की पावस जातकणी तांकां रेगुलर उदक घालपाचें. आयज खूब उमेद दिसता की आमी हो प्रोग्राम केल्लो आसा आनी अशे खुबशे प्रोग्राम आमी युवा समिती म्हणून करतली. आनी हांव मागता आमचे जे मुरगांव तालुक्याचे भंडारीचे युवा आसा तेंच्यांनी फुडें येवचे, आमकां सपोर्ट करचो. गोमंतक भंडारी समाज वन महोत्सवाच्या निमतान जे ट्री प्लांटेशन आयज आमच्या युवा अध्यक्ष अमय चोपडेकरान घेतले तेची हांव तोखणाय करता. आयज झाडां लावा आनी झाडां जगवा ह्यो सगळे कडेन एक स्लोगन चल्लो आसा. कारण झाडांच नाल्यार मनुष्य जगोंक शकना. तुमी पयलां आसतलें की आतां एनवायरमेंटाचेर कितलो इफेक्ट जाला. वचत ते पळयता तुमी आयज पावस जो मे एंडिंगेक स्टार्ट जातालो तो आतां खंय तरी जून पावलो तरी आजून लागूंक ना. खंय तरी आमचे इकोसिस्टम हाल्लेले आसा. सो हर जर एक मनुष्यान समज एक झाड लावलें आनी ताका समज तेची देखभाल केली, आयज आमी खंय तरी आमचे नेचरान आमचे लोक रावता, हे समाजान लोक रावता, तो खंय तरी झाडाची उद्वस्तपणां चालू आहा. खंय तरी म्हाका कितें म्हणटा रावपाक सगळ्यांक जाय, पूण ती झाडाची देखभालूय आमकां करपाक तितलोच आमचो एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता. ते प्रत्येक सिटिजनान ही पाळूंक जाय. आनी आमी येणाऱ्या काळाक जी आमची पिढी आसतली पळय तांकां खंय तरी झाडां नासतलीं. आनी आयज तुमी दिल्ली सारक्या गांवांत ऑक्सिजनाची मात्रा जो दिल्ली सारको गॅस्ट एक गोंयांत येता आनी तो म्हणटा मैं फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं हवा. तो दिल्ली म्हणटा तो ऑक्सिजन लेवल ना. कित्याक ना? कारण थंय झाडां ना. आयज थंयची दिल्ली सरकार म्हणटा की तुमी झाडां लाय. आयज ते जागे जाल्या आनी आमी खंय तरी आमचे गोवा ह्यो नेचरान भरलेलो असो गोवा एक खंयच्या सबंद प्रांतान तुका गोंया सारको स्टेट खंयच मेळपाचो ना. गोमंतक भंडारी युवा समितीन आयज हांगासर वन महोत्सवाचो कार्यावळ सुरवात केल्ली आसा. त्या खातीर हांव आमच्या मुरगांवची जी युवा समिती आसा तेणी चडांत चड अभिनंदन करता. अशें झाडां लावपाक खूब गरज आसा. कित्याक पर्यावरणाचो समतोल जर राखतलो जाल्यार झाडां लागपाक जाय आनी ती जगोवपाक जाय. आमी पळयतात की खुबशी NGO झाडां कापली म्हणून बोवाळ घालतात, पूण अशें कोणूच फुडें येना. जे झाडां जी लावपाक जाय हें कार्य कोण करपाक फुडें सरना. पूण आमच्या युवा समितीन आयज एक चॅलेंज घेतल्या आनी इतलेंच न्ही की आयज आमचे 12 तालुके जे आसा त्या 12 तालुक्या ह्याच वेळार अशी झाडां लावपाचो कार्यक्रम केल्लो आसा. अशी आमचे कडेन एक बरी आयज स्ट्रॉंग युवा टीम आसा. परत एकदा ह्या टिमीच्या अभिनंदन करता आनी मागता झाडां लायलीच पूण जायना, ती जगपाक जाय हेजी काळजी तेंच्यांनी घेवची. हे वनमहोत्सव वर्सा चालू आसुनी आनी जितले आमकां झाडां लायता तितले आमकां एनवायरमेंटाक आमकां बरें पडटा. कित्याक लास्ट टायम आमकां खबर आहा कितले आमचे प्लांट्स बीन डिस्ट्रॉय जाले, फ्लोरा फावना बीन. सो आमी हे ट्री लावन तितले आमी इकोसिस्टम बॅलन्स जातले.